फरेन सरकार पळयता आमचे गोंयचें सरकार इव्हेंट्स करपाक. आतां पावसाचे पासून इव्हेंट करतलो, सांजवांक करतले, पूण रस्त्याचे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे कांय ना. काल हांव मांद्रे गेल्लो, आमच्या काँग्रेस पक्षाची मिटींग आशिल्ली. येता आसतना हायवे हांव म्हणटा आमचो हायवे कमींग फ्रॉम मोपा थिंगा सर्वीस लेन घेवपाक पडलें आमकां. इतू पावस पयलो थिंग पेडणेसून भायर सरलो तेन्ना हायवेचे एक एश कोन्न वॉटरफॉल अशें आशिल्ले फ्रॉम द फ्लायओवर. ते सामकें हांव म्हणटा एक मोटरसायकल वयता तेन्ना कितको वयतलो, गाडी वयता तेन्ना मोटरसायकल तो अवॉयड करतलो, तेन्ना म्हणलो एक्सिडंट जातलो. सामको तीन हें आशिल्लें भायर येवपाक. मागीर फुडें गेले, रस्ते बुडलो आहात उदकान आनी आमी वयता तेन्ना दुसरी गाडी स्प्लॅश करताले आमचें उदक. आमकां रस्ते दिसना आसले आनी थोडे फाटी तुमी जाणात थोडे फाटी राती उदक दिसना आनी कितें जाता गाडी वयता तेन्ना सडनली गाडयेक टायराक हें जाता. म्हणल्यार तुगे कंट्रोल सामको टायट ना जाल्यार स्टेरींग व्हिलाचे तो तुगे स्टेरींग गुंठलो आनी तूं आनी वयतलो मागतलो. हो डेंजर. सरकारान कितें करपा आशिल्लें कबूल तें क्लिनींग ऑफ गटर्स, क्लिनींग ऑफ नालास, क्लिनींग ऑफ ड्रेन्स आमी जाता तितले आमी केले आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हूण फूल जावं ना हांव जाणा, म्हूण बुडपा आहा जाल्यार आमी अटेन्शन घेतलें, रोखडें धांवतले करपाक. पूण हें कितें आहा तें स्पेशली ऑन मेन रोड्स एंड एरियाज वाल्नरेबल तुमी जाणात खंय सद्दां उदक पडटा. आतां पणजे भितर यो, पणजे ते हिरा पंप पेट्रोल पंपाक ऑपोजीट एक बारीक पावस पडल्यार ते एक स्विमींग पूल जाता थिंगा आनी लोकांक त्रास जाता. आमी फोर व्हिलर वयतात आनी आमी जाणात आमकां कितको त्रास जाता. टू व्हिलर चिंतून तांकां प्रॉब्लम थोडे फाटी तेंगे बायकूय बंद पडटली. हें सामकें न्ही. सरकार जाणा वर्सा वर्सा हिंगा हें प्रॉब्लम आहा. बरें थोडे फाटी आतां हायवेचे कसले सर्वीस लेनाचे साफ केला, साफ सफाई केला, कितें हें केलां, कितें ड्रेन्स क्लियर केला, माती भरलो ती कितें काडला, प्लांट्स जाले ते कांय काडलो ना, ते पासून व्हडले जाले, बुशीस श्रब्स जाले ते आनी ते पासून उदक आतां देंवता रस्त्यार आनी भायर वचना. हें सामकें केलो जाल्यार तें करपाचें. हांव एक सांगता तुमकां एज अ MLA हांव तुका सांगता. पयलें PWD करतालो हें काम साफ करपाचें गटर आनी सगळें देश टू डू. मागीर PWD बंद केलें आनी आतां पंचायतीक घायता. पंचायतीक पयशे इतले उणी दिता ते एक रस्तो पासून तें साफ करूंक जायना कित्याक तेंगे वाड्यान कितले रस्ते आहात. सो गरीब पंचायत आहात तेंकां पयशे न्हय, ते पयशे नात आहात ते मोडटले आनी दुसरे बॅलन्स उरतले. आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड रिथिंक दीस आनी सरकारान PWD हातीन परत दिवपाक जाय सो दॅट इट कॅन हेल्प एवरीबडी. बिकॉज ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हूण आसताले, लेबरर्स म्हूण आसताले. आज लेबरर म्हूण ते ना इन द PWD सिस्टम, ताका नॉकआउट केलें. सो सरकारान सद्दां कितें आहा तेन्ना प्रिपेर्डनेस आसपाक जाय पयलें आनी फुडें मागीर व्हरपाक आनी खावपाक. सर फायनल तुमी कितें म्हणटा कारण म्हापसा सिटी कितले वर्सां डेव्हलपमेंट बद्दल सारकें स्लो आसा. सर एका ब्लेम आमदाराक करचो पडटलो तुमकां दिसता. म्हापसा सिटी स्पेशल लास्ट इयर अशेंच बुडलेले पळय. चोय आमदार म्हापसा म्युन्सिपालिटीन एक एरियान एक म्युन्सिपालिटी आसा. तो म्हणनाका की आमदार वयतलो आनी फोंडटलो आनी साफ करतलो. दॅट इज नॉट करेक्ट. टुमॉरो इफ आय से ही शूड डू इट, ही विल से आय शूड डू इट. इट्स नॉट करेक्ट. It is a municipality which is there. Municipality has the funds and he can coordinate to make sure that it is. Ata or at least एक पावस आयलो तो I would say that this is like a warning. हिंग आयला तो wake up call बेगीन कामाक लागात आनी साफ करात important. So I don't want to blame anybody for it, but it's a systematic failure. ओके. आनी म्हणजे फाल्यां तुमचो जो फॉर्मर अमित पाटकर जो प्रेसिडेंट आसलो ताणी एक मॅसिव प्रोजेक्ट अनाउन्स केला युद्ध भवनान. सो तुमी ताका पार्टिसिपेट करतले? म्हाका आपयल जाल्यार हांव वयतलो. कितें जाता हे दिसा हांव मातशें बिजी आहा कित्याक मुगे बर्थडे जाता. आतां आय वील गो. हांवें ताका मुगे बर्थडेक इनवायट केला. सो देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. आय स्पोक टू हिम एंड आय इनवायटेड हिम. सो आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. इफ देर इज एंड इफ ही इज गोईंग आय वील बी हॅपी टू जॉइन हिम. कित्याक जाणा लोकांचे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे भरपूर आसात. एक ते पेनल्टी म्हूण आशिल्ले आतां सरकारान सांगलें ते पेनल्टी आतां ऑन होल्ड ना. बट पेनल्टी अपार्ट दुसरी हिशोब कितें बील वाडयला. ते बील आशिल्ले ते
2 times 3 times ते बील आयलां. कोणाचे 2000 आशिल्ले ते बील 8000 जालां. कोणाचे एक 450 आशिल्ले ते 350 आशिल्ले तेगे 800 बील येयलें. सो हे लोकांक प्रॉब्लम जाला कित्याक सडनली आनी ते म्हणपाक लागले समरान तुमी यूज केला हें समराचें न्ही सगळ्याचें कितें जालां सगळे AC तेंका ना. सो हें तेंगे सिस्टमाचें कितें आहा थिंगा. That's why we need to go and make sure that we take action and demand action from the government. तुम्ही म्हटले की अमित पाटकर अजूनही काँग्रेसीचो मेंबर आसा काँग्रेसा वांगडा आसा सो फाल्यां जी प्रोटेस्ट कॉल केला ती अंडर काँग्रेस बॅनर केला की आपल्या नांवान? I don't know because you all told me about this protest. If at all the message comes to me, I will go. I ask you one more question. तुवें पळयल्या 2 दीस फाटीं अमित पाटकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. फाटल्यान कितें आशिल्लें काँग्रेसाचें न्ही. बट So you understand, he was having the Indian National Congress. protest So don't ऑफिशियल अशी काँग्रेसचे कडल्यान हे मेसेज येवंक ना तिने आपणे पर्सनल मेसेज केला. पार्टीक तरी इन्फॉर्म केला तिने की आपण प्रोटेस्ट काडटा. I told you म्हाका अजून मेसेज पावलो ना. म्हाका इन्विटेशन दिल्या तर पाहिजे आमगे प्रोग्राम पळोवपा जाय. हांव फ्री जाल्यार हांव वयतलों आनी कित्याक तुमी जाणात 24 सांजोवा पासून आमचो हिंगा थिंगा धांवपा पडटा एंड आय डोंट वॉन्ट टू बी एक्झॉस्टेड one day before my birthday. So, but I will go whatever it is for the good of our party, good for Goa. I will definitely be there. ओके. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.